ओके, आम्ही सध्या असा जे साळगावकर कॉलेज ऑफ लॉ आसा ताज्या फुडल्या वाटेन आसा. आमच्या बरोबर एक मानेस्त आसा. तुमचें नांव? श्वेतांग घाणेकार. श्वेतांग बाब, म्हाका काय प्रश्न तुजे कडेन उलोवपाक जाय आशिल्लो. आतां तूं कोंकणीन उलयतना सुद्दां हांवें पळयलें आनी खरेंच खूब बरें दिसलें की कोंकणी बद्दल जी नॉलेज आसा. घाणेकर सर सुद्दां म्हाका दिसता हांगासरूच जे पयलींचे आमचे एडिटर आशिल्ले ऑफ काका. ओके ओके, दॅट्स नायस. सो कळपाक लागलें म्हाका. सो कोंकणीची नॉलेज इतली बरी कित्याक आसा ती. सो थिंग इज दॅट आमी 15 ऑगस्ट आयज सेलिब्रेट करता आनी इंडिपेंडन्स डे. सो इंडिपेंडन्स डेच्या निमतान मरे आमी एक प्रोग्राम करता, ओपन मायक इन द सेन्स जे आमच्या मनान आसा, आमच्या भारता बद्दल, आमच्या इंडिये बद्दल जे तुका दिसता, जे कितें चेंजीस जावपाक जाय आशिल्ले ते जावंक ना, किंवा हे चेंजीस जाले ते खरेंच बरें दिसता तुका. सो ताजे बद्दल उलोवपा खातीर आमी हो प्रोग्राम एज स्पेशल प्रोग्राम करता. ओपन मायक, सो तुज्या मनान कितें आसा तें उलोवपाक शकता. आयच्या दिसा एज अ युवा म्हणून तूं कितें चिंतता, कितें दिसता आमच्या इंडिया बद्दल? ना तशें न्ही. म्हजें सांगपाचें म्हणल्यार 47 आमकां 15 ऑगस्ट 47 आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. 2022 आमी 75 वर्सां पुराय केला. आतां 47 100 वर्सां जातली. तरणाट्या खातीर म्हणजे म्हाका दिसता आतां म्हत्वाचो मुद्दो आसा ती जी वाडटी म्हारगाय. आनी म्हारगाय जी गोंयानूच वाडना, भारत देशानूच वाडना, जगभर वाडटा. आनी जेन्ना म्हारगाय वाडटा तेच प्रमाणे आमी एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तरणाट्या खातीर. तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळप खूब म्हत्वाचें आसा. कारण आज जर तूं म्हणजे आतां एक घोव बायल, एक भुरगें आसूं, 2 भुरगे आसूं, 4 जाणांचो सुद्दां संवसार करपाक खूब कठीण जाला. आमी पेपरार आयकता अमक्यान जीव दिलो, मागीर आमी चुरचुरता. पूण पयलीं तो जितो आसतना आमी ताका कांय करना, नोकऱ्यो दिना, मागीर म्हारगायेचो प्रश्नाचो सुटावो करना. हो म्हाका दिसता तरणाट्या खातीर म्हत्वाचो मुद्दो आसा. बाकीचे मुद्दे आसात, व्यसन आसा, म्हणजे समाजान जे ड्रग्साचे. बरी नोकरी आसा जाल्यार तो व्यसना कडल्यानूय पयस आसतलो, हें तुका दिसता? आसप सुद्दां इम्पॉर्टंट आसा. म्हणजे म्हाका दिसता पळय कितें आसा, मनीस व्यसनान केन्ना पडटा तेन्ना ताका कांय धंदो ना. तो म्हणजे बेकार रावूं नाका, वायट मार्गाक लागतलो म्हणटा न्ही. तो जर ताका जर बरी वाट दाखयत, बरो जर मार्ग दाखयत, नोकरी बी दियत जाल्यार ते कारणाक ते वाटेंतल्यान तो पयस उरूंक शकता. सो हातूर सगळ्यान मेन मुद्दो तुमी म्हटले की इन्फ्लेशन, म्हारगायचो जो आसा, तशेंच दुसरो म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंटाचो आसा, नोकरे बद्दलचो. हे दोनाय जर पळयत जाल्यार एक गव्हर्मेंट पॉलिसीज सारक्यो आसप गरजेचें आसा. तुका दिसता पळय आमी कितें म्हणटा की फाटल्या वर्सा पेक्षा ह्या वर्सा आनीक बरें जातलें, फुडल्या वर्सा आनीक बरें, हे होप धरून आमी सद्या वागता. पूण तुका बरें जाता तें दिश्टी पडटा काय फाटीं वयता तें दिश्टी पडटा आमी? ना, तुमी आतां होप म्हणलें न्ही, म्हणजे आमी एक आशावादी त्या नदरेन पळयता. पूण म्हाका दिसता परिस्थिती सुदारची करून ती दिसान दीस बिकट जायत वता. कोणाच्या सरकाराचे आड उलयना, टिका करना, पूण एक सोंपेपणान म्हणटा. आमी जर जगभर जर पळयत, आतां आमी भारताचे आमी जाणा, बांगलादेशान आतां कितें जालां तें आमकां म्हारग पडपाच्या. तेच प्रमाणे आतां आमी हालींच पळयल्लें रिशी सुनाकाचें सरकार गेलें, कीर स्टामर लेबर पार्टीचो सरकार आयलें. फाटले खेपे तांचें सरकार आशिल्लें, गॉर्डन ब्रावन म्हणून तांचो प्रधानमंत्री आशिल्लो, 2010 प्रधानमंत्री आशिल्लो. ते 14 वर्सां नंतर ते सत्तेर आयला. पूण आतां आयकता की इंग्लंडाकूय खूब हल्ले जावंक लागल्या. सो ती एक गजाल हुस्को करपा सारकिल्ली आसा. आमचे शेजारचे राष्ट्र बांगलादेश पळयले आमी, भारताचे पळयले, मागीर पोरूच्या वर्सान जाल्ली श्रीलंकेची परिस्थिती, राजपक्ष. इंडियन नेबरींग जी कंट्री, म्यानमार म्हण किंवा तूं श्रीलंका म्हण किंवा बांगलादेश, आतां अशें प्रकरण चालू आसा. खास करून सावथ एशियन. त्याच प्रमाणे चीन, जे आमचे शेजारचे राष्ट्र, आमची जमिनूय भडकावपाचे प्रयत्न करता, आमची जमीन घेवन वचूंक सोदता. अरुणाचल प्रदेशान तांच्यांनी तोच प्रयत्न आशिल्लो, अरुणाचल प्रदेशान तांचो चीनाचो. तुवें जी गोश्टी सांगल्या न्ही त्यो खूब म्हत्वाच्यो आसा आनी सादारण मनशाक समजयतलो जाल्यार ताका खूब टायमूय वयतलो, वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण जगान सद्या जिओ पॉलिटिकल सिच्युएशन जर पळयत जाल्यार तूं ते इतले विचित्र लेवलाचेर पावल्ले आसा की खंयच्या टायमार कितें जायत तें सांगून वचो. एंड पीपल नीड्स टू, आमचे भारतांतले गोंयच्या लोकांनी तयार रावपाक जाय ह्या गोश्टीक. सद्या रिसेशन जावं शकता किंवा बाकीच्यो गोश्टी जावं शकता. बट हे सगळें पळयता आसतना इन नेक्स्ट 5 years आमचे इंडिया, भारत खंय पळयता? मुखार पावतलो, हातून दुबाव ना. त्याच प्रमाणे आमी म्हणटात न्ही अमके $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी जावपाक जाय, तें जातलें. पूण जालें तरी जेन्ना आमी व्हडले उलयता, बारीक मुद्दे आमी पळोवपाक जाय. आतां तुमी आत्तां उल्लेख केलो रिसेशन म्हणून. रिसेशन म्हणल्यार कितें? आर्थीक मंदी. पयसो आसा सगल्यां कडेन, पूण जाल्यार तरी तो पयसो गळना. फॉर एग्जाम्पल आतां तुमकां बारीक जर उदाहरण दिवपाचें गेलें, हांव जर एक उदाहरण, हांव जर एक बिल्डर, हांवें भरपूर फ्लॅट बांदला, पूण म्हगेले फ्लॅट ते कोणूच घेना.
ते म्हणजे पयसो हांवें गुंतला कितलेशेच कोटी मोडल्या आनी बिल्डींग बांदल्या पूण ते लोकां कडेन पयशे ना म्हणून लोक फ्लॅट घेवपाक मुखार येना सो ते हाज्या कारणान एक ती चेन कशी न्ही म्हजे कडेन पयशे येत जाल्यारूच हांव मोडूंक शकतलो पयशे येना जाल्यार हांव मोडूंक शकचो ना सो पण काडून मोडचो ना जो जो घोळटा तो पयसोच मागीर घोळपाक लागतले सो एक आनी एक प्रश्न आसा हातूर एक गोंयचो मुद्दो हांव सगळ्यांक उदरच्यान विचारतलो जो आमी हायलायट करपाक म्हाका दिसता तुजे ताजेर कितें व्यू आसा म्हाका जाय की आतांचे जे जमनीचो सेल चल्ला गोंयांत सगळे दोंगराचे दोंगर खुबशे प्रोजेक्ट्सांक सेल केले वता तूं कसो पळयता आनी ताजेर कितें दिसता तुका हो प्रश्न हालींच जाल्ल्या विधानसभेन बरोच गाजिल्लो म्हणजे आतां आमी जेन्ना गोंय राज्य उलयता तेन्ना आमी गोंयकारांचे उलयता आनी आमी गोंयकार म्हणजे गोंयची लोकसंख्या एक 15 लाख आसा कोण म्हणटा 18-20 लाख पूण आतां अशें जाल्या गोंयकाराकूच गोंयची जमीन घेवपाक खूब कठीण जालां हालींच हांवें आयकल्लें रेशमा घोस कोण बिल्डींग बांदता आनी ते बिल्डिंगेचे मोल गेला 50 कोटी आमकां हांगा 1 कोटीच हाडपाक खूब कठीण जाता 50 कोटी कशे हाडटले हाजो हो मोठो प्रश्नचिन्ह आसा टायम आसलो जेन्ना स्कुलान आसतले किंवा हाजे कडेन आसतना आमी हजारांच्यो गोश्टी आमकां व्हडल्यो दिसताल्यो लाखांच्यो गोश्टी आयज 50 कोटीच्यो गोश्टी अशेंच उलयतात लोक आनी हे गोंयकारांक खरेंच परवडपाक एक तुमी फ्युचर पळयात हांव ते गेल्ली ह्या परिस्थिती एक खोका बी म्हणटाले आमी 1 कोटी मुंबय बी म्हणटा आयकुपाक येताले आतां आयकुपाक येता 50 कोटी गोवा हे सेकंड होम जाल्लें आसा आनी एक विचार करात 50 कोटीचेर एक खंयची प्रॉपर्टी वाडप म्हळ्यार ताच्या बरोबर ताच्या सायडींतल्यो आनी गोंयच्या बाकीच्या प्रॉपर्टीजांचेरूय इफेक्ट जाता 50 कोटीच्या बाकीचे जे प्रॉपर्टीज आसा ताजेर कितलो इफेक्ट जातलो आनी एक सादारण मनीस ताजें एक स्वप्न आसतलें आपूण एक बाबा फ्लॅट घेतलो एक घर घेतलो किंवा एक जागो घेतलो जाल्यार ताज्या लायफान हें स्वप्न पुराय जातलें काय ना एक गोंयकार म्हणून हो विचार करात खबर आसा प्रत्येक जाण आपलो सद्या विचार करता पूण हे विचार करता आसतना गव्हर्मेंटान एक पॉलिसीज हाडप आमचे जमीन राखून दवरपाक आमच्या गोंयकारां खातीर कारण हे सादारण मनीस विचारूय म्हाका दिसता की तांच्या लायफान खुबश्यो आनीक गोश्टी आसता सादारण मनशांच्या लायफान त्या खातीर आमी सरकार निवडून हाडटात की सरकार बाबा गोंय चलयतले किंवा आमचे जे सोसायटी आसा ती बरे तरेन चलयतले म्हणून आनी विचार करपाची इतलीच गोश्ट आसा की ही पॉलिसीज बरे हाडप कारण आतां 39A बोवाळ चालू आसा 16B बोवाळ चालू मागीर 17(2) सगळे बोवाळ चालू सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर पळयत जाल्यार आमी गोंय कशें उरतले आनी आमचे भारत कशें उरतले हाजेरूच आमी विचार करपाची गरज आसा थँक्यू बाब आनी देव बरें करूं खरेंच बरें उलयलें थँक्यू देव बरें करता